राज्यात कांय ग्रीन प्रकल्पांकूय विरोध जाता। फक्त विरोध करपाक जाय म्हूण विरोध करचो न्हय। कांय जाण राजकीय फायद्या खातीर विरोध करतात। ग्रीन प्रकल्प हे प्रदूषण मुक्त प्रकल्प आसात। असल्या प्रकल्पांचो विरोध करतना येवपी पिळग्यांचोय विचार करात म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमी ग्रीन जॉब्सचेर उलयता। आमी जेन्ना म्हणटा की गोय ग्रीन आसा, ते ग्रीन जॉब क्रिएट करपा खातीर सोलार एनर्जी आसतली, हायड्रो एनर्जी आसतली, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ग्रीन जॉब्स क्रिएट करपा खातीर मागीर ते IT सेक्टरांतले जावं किंवा ते पावर सेक्टरांतले जावं, ह्या जॉब्सच्या बाबतीत आमी कंटिन्युअसली सरकाराचो प्रयत्न आसा। आनी फुडें वयता आसतना हांव त्या खातीर सांगता की आज हांवें म्हटलां की प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चराचो विचार हो आमी भुरग्यांच्या फुडारा कडेन लिंक करता। प्रत्येक गोंयांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात जितकी इन्व्हेस्टमेंट जाता हाजो सगळो लिंक आमी अगेन वी आर आस्किंग फॉर द फ्युचर ऑफ द स्टुडंट हांवें म्हटलां। म्हणून बरेचशे जाण जे ग्रीन प्रोजेक्ट गोंयांत येतात ताका विरोध करता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटात। वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसतले आनी एक ग्रीन प्रोजेक्ट असले आसत जाल्यार उदरगत केन्ना जातली, भुरग्यांचो फुडार केन्ना घडटलो, गोंयांत जेन्ना बरी इन्व्हेस्टमेंट येतली तेन्नाच फुडार घडटलो। ते दीस फाटीं पडले की गोंयांतल्या एखाद्या मनशाक बोटीर वयचो पडटालो। 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां बोटी वयल्यान तो बाबडो घरा येतालो आनी आपल्या फॅमिली बरोबर फक्त 2 म्हयने रावन तो परत एकदा वयतालो। वाय नॉट दिस विल क्रिएट इन द स्टेट ऑफ गोवा? कित्याक हे शक्य आसा। आणि हे जर करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता की सगळ्यांच्या तेंक्याची गरज आसा, सगळ्यांच्या सपोर्टाची गरज आसा। आमकां ताका दिसतले भायर थंय खंय तरी रावतले आणि गोंयच्या विशयाचेर उलयतले। गोंयांत कितें जाय आणि गोंयांत कशा पद्धतीची उदरगत करपाक जाय हे आमकां खबर आसा। गोंयच्या उदरगती खातीर आमी हांगासर आसा। म्हणून हांव परत एकदा समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता, समेस्त काणकोणकारांक आव्हान करता, काणकोणाचो विकास हो रमेश तवडकर हाजो ध्यास आसा। तो कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या मार्गात वेगवेगळ्या पद्धतीचो विकास करपा खातीर सातत्यात प्रयत्न करता। मागीर त्याच्या खातीर आमी जे म्हटलां माननीय मोदीजींचे स्वप्न आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय, हे स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना त्याचे स्वयंपूर्ण काणकोण जावचे होय बी विचार आसा की तांच्यांनी विषय जो मांडला की हय काणकोणा सारकिल्या जर ग्रामीण दुर्गम भागात एखादो फिल्म सिटीचो जर प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार आयजूय सांगता हांव फिल्म सिटीच्या प्रोजेक्टाच्या मार्फत सहजरित्या 500+ एम्प्लॉयमेंट हे इनिशियल स्टेजीचेर सुरवात जातली। इनिशियल स्टेजीचेर विच इज अगेन द ग्रीन जॉब। प्रत्येका खातीर आशिल्लो ग्रीन जॉब, खंयसरूच पोल्युशन ना, काडी मात्रय पोल्युशन ना। आणि ह्या प्रोजेक्टांक जर आमी सपोर्ट केलो नासत जाल्यार आमी भुरग्यांचो फुडार तो कसलो आसतलो? आमकां विचार करपाक जाय भुरग्यांच्या फुडाराचो। आणि हे करता आसतना तांच्यांनी म्हटलां की हे जर आमी इंडस्ट्री हांगासर एस्टाब्लिश करपाक शकली जाल्यार काणकोण नो डाउट ते नॅशनल हायवेच्या विशयाचेर उलयतात। आमी नॅशनल हायवे तांकां जशें सांगलां नितीन गडकरी आनी बाकीच्यांनी सांगलां नॅशनल हायवेचें काम जाता तितक्या बेगीन आमी सुरवात करता आणि जाता तितक्या बेगीन हो प्रोजेक्ट पुराय बी करता। आणि हे सगळें आसतना काणकोणकाराक पणजी रावूंक वयचो पडचो न्ही, काणकोणकाराक मडगांव रावूंक वयचो पडचो न्ही, किंवा एखाद्या काणकोणकाराक बोटीरूय वयचो पडचो न्ही। ताका सगळ्यो अवेलेबिलिटीज काणकोणान जर मेळ्ळो आणि जर बरो पगार ताका काणकोणानूच जर मेळपाक लागलो आसत जाल्यार तोय खूश आसतलो। म्हज्या काणकोण तालुक्यांत म्हाका रावपाची संद मेळटा, ताका जॉबाची संद हांगा मेळटा। ह्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आमकां गांवागांवांत क्रिएट करपाची गरज आसा। म्हणून हांव समेस्त काणकोणकारांक उलो मारता की अशा पद्धतीचे प्रोजेक्ट विरोध करपाक जाय म्हणून विरोध करू नकात। बींग म्हणजे पॉलिटिकली आसतले, थोड्या जाणांक काही विषय फक्त पॉलिटिसायज करपाचे असता, राजकारणा खातीर विरोध करू नकात। माझे स्पष्ट म्हणणे आसा एखादो जर डिसिजन बरें आसत जाल्यार ताचें समर्थनय करात। लोक ठरयतले फाल्यां कितें करपाचें तें, कोणाक निवडून दिवपाचो ना दिवपाचें सातत्यात लोकूच ठरयतात, लोकूच दितात। आमी अननेसेसरी खंयच्या एखाद्या प्रोजेक्टाक विरोध करचो न्ही।